मादईच्या डिलात आपण ना म्हणून अमित शाह असताना मुख्यमंत्री म्हणत काय म्हणून प्रश्न. ते म्हणतात ते 25,000 लोक येतले म्हण. हांव 16 लाख गोंयकाराच्या वतीन तुका प्रश्न विचारता. ते 25 येता ते मायनस कर. 15,75,000 गोंयकाराच्या वतीन तुका प्रश्न विचारता. फाल्यां तुम्ही गोयच्या जनतेक क्लॅरिफिकेशन दितले. 27 जानेवारीक अमित शहान जे स्टेटमेंट केल्ले ताजे क्लॅरिफिकेशन दितले. ह्या बेटला बेटूल करपा भितर गोयचो मुख्यमंत्री ना. हे मुख्यमंत्री फाल्यां अमित शाहच्या उपस्थितीक त्या लोकांक सांगतलो की आय एम नॉट पार्ट ऑफ दिस डील म्हण. जाल्यार आमच्यानी म्हणपाक जाता तेचो सत्कार करया आमी. तेका संपूर्ण फोंड्या शहरा भितर खांदाचेर घेवन मिरवणूक काडटा आमी. तेगेले आमच्या खांद्याचेर घेवन आमी मिरवणूक काडटले आमच्या मुख्यमंत्र्याची. इफ ही सेज दॅट आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस डील, फाल्यां ताणें पूण अमित शहाच्या हुजीर सांगपा जाय. ही कॅनॉट टेल इट सिंगल हँडेडली. हा सूर्य हा जयद्रथ. मादई खातीर गोंया खातीर गोंयकारांनी शहाची सभा बॉयकट करची म्हूण सेव मादय सेव गोवाचो उलो. जाल्यार आमचो जो आवयचेर अत्याचार जाता हेचो निशेध दाखोवपा खातीर हांव म्हाज्या सगळ्या गोंयच्या भावाक आनी भयणांक मागता, फाल्यां जे तुमी जी मिटिंगी आसा पळय तेचो तुमी एक्चुअली ती बॉयकॉट करपाची. ती ह्या कारणां खातीर न्हू की खंयची ती पॉलिटिकल पार्टीची म्हणून, तर ह्या कारणां खातीर की आमच्या आवयच्या विरुद्धान ही मिटींग जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.